बरें दिसता न्हू. दवरला पळय ते काढून दवरला येता. हय दवरला येता. सो हे गायज, तर आयचो ब्लॉग नाही भरपूर असो गडबडीन धावपळीन असो स्टार्ट करता. तर खरेंच एक्चुअली इतली गडबड इतली धावपळ माझी चालू आसा आणि काल नाही ब्लॉग सुद्धा येवंक नासलो. तर ब्लॉग करूंक सुद्धा म्हणटा तसो टायम मेळना. तेका लागून काल एक दीस गॅप पडली आणि आता सुद्धा म्हणटा तशी धावपळूच म्हजी चालू आसा. तुम्ही पळोवंक शकता सद्या हांवें ड्रेसअप केला कारण म्हाका भायर वचूंक जाय. सो म्हटलें थोडो फारसो ब्लॉग स्टार्ट करुया. मागीर एकदां कितें जाता गडबड जाता तेका लागून. कारण भरपूरशे म्हणटा तशे नेवऱ्यांच्यो ऑर्डरी आसा, त्याच बरोबर मसाल्याच्यो ऑर्डरी आसा. सो हे सगळे म्हणटा तशे भितरले भितर पळोवप जाता आनी तेच्या मागीर ब्लॉग बी करा. सो सगळे मॅनेज करता म्हणसर नाय सगळे हँडल अशें करपाक जायत ना कारण ब्लॉग करतले या ऑर्डरी अटेंड करतले तो प्रॉब्लम जाता. सो म्हटलें चल काल न्हय ऑलरेडी गॅप पडलो कारण म्हाका तितलो टायमूच ना आनी हांव नकळो की हो ब्लॉग सुद्दां हांव केन्ना अपलोड करतलें. म्हाका दिसता अपलोडींग पळोवया आतां कसो कितें अपलोड करूंक गावता. सो आतां सुद्दां आमी म्हापसा वयता कारण मसाल्याच्यो ऑर्डरी आसा. सो ते म्हाका सगळे हाडूंक जाय जे कितें मसाल्याक जाय ते तेका लागून आमी म्हापसा वयता. सो संजय येवपाचो आसा अजून येवंक ना. सो म्हटलें थोडा फारसो तुमच्या वांगडा उलोवया कारण भायर सरल्या उपरांत उलोवपाक तितलें मेळचें ना. आनी सदां सारकीच आमी म्हापसात वयतलीं मसालो हाडूंक. एक्चुअली आमी फाल्यां पेडण्यां वचपाची आसली बट पेडण्याचें तितलें आमकां कांय खबर ना न्हू. सो आनी ऑर्डर जी आसा न्हय ती म्हाका बेगिना कंप्लीट करूंक जाय. आनी सांगलेलें पळयात एक ऑर्डर आसा वास्कोची ती हांवें म्हटलां तशी कन्फर्म केल्या नेवऱ्यांची ती बीन कंप्लीट करूंक जाय. सो म्हापसासून येतलें आनी ती आयज सांजची ऑर्डर कंप्लीट करतलें हांव. पळोवया कशें कितें धांवपळ म्हाजी चालू आसा ना सांगूंक शकना हांव तुमकां. अजून रेडी जावंक ना आतां रेडी जातलें कारण संजय येवपाक भायर सरला. इवन संजयान सुद्दां सद्या हॉलिडे घेतलेली आसा कारण म्हाजे कडेन एकल्या कडेन सगळें मॅनेज जायना हें. सो तेका म्हटलें थोडे दीस तरी म्हणटात तशें हॉलिडे घे आनी कारण म्हाका गरज आसा म्हाका हेल्प जाय सगळें हांव करूं शकना न्हय. कुरियर बीन करतना मातसो प्रॉब्लम जाता तेका लागून. आनी प्लीज तुमी सुद्दां एडजस्ट करून घ्या मातशें समजून घ्या कारण सद्या म्हजो शेड्यूल खूब बिजी वयता सगळे ऑर्डरी बीन अटेंड करता म्हणसर आनी भितरल्या भितर म्हाका ब्लॉग सुद्दां करूंक प्रॉपर असो मेळना. सो तुमी पयलेच आसतले फाटल्या दिसांनी बीन ब्लॉग करा म्हणजे अशें जालें की मोस्टली रेसिपीज हांव तुमचे बरोबर शेअर करतालें कारण म्हाजी धांवपळ सद्या चालू आसा तेका लागून हें जाता म्हाका भायर सुद्दां वचूंक गावना एक्सप्लोर करपाक बीन. सो आय होप सो तुमी समजून घेतली. तर चला फटाफट म्हणटा तशें रेडी जाता कारण संजय येयल्या उपरांत सोमती आमी वयतली. म्हाका बेगिना घरा येवंक जाय. सांजची आमी नेवऱ्यांची ऑर्डर कंप्लीट करतली न्हय तेका लागून. सो प्लीज समजून घ्या आतां. तर म्हटलें ब्लॉग स्टार्ट करच्या पयलीं हे थोडेशें तुमच्या बरोबर शेअर करुया कारण तुमी बीन म्हाका मागीर इंस्टाग्राम व्हॉट्सॅप करता न्हय की ब्लॉग कित्याक घालूंक ना. सो हे सद्या रिजन आसा की म्हाजो शेड्यूल सद्या ऑर्डरीक लागून बिजी वयता. सो आय होप सो तुमी समजून घेतली. चला म्हणटा तशें बडबडीत जाल्यार हांगसरूच बडबडीत उरतलें हांव. तर रेडी जाता आनी मागीर तुमकां मेळटा. बाबा चल या ऑलरेडी कितलो टाइम जालो जाणा. स्टार्ट मार मरे ते गाडीचो टायर घालता चल. गडबड आसा येवन परत दुसरी ऑर्डर ना रे नेवऱ्यांची ऑर्डरी कंप्लीट करता म्हणून सांगसर आमचें ना. आनी म्हजे कडेन वायट दुपट्टा ना सो ग्रीन घेवची पडली. दुपट्टा घेवन दिया म्हाका एक. सो लिस्ट बीन घेतलें ना सगळें. चल चल या बीन हे टायम वेस्ट करता. चल चल आतां मम्मी मम्मी येता. हे काड मरे. सीट कसले तापला रे भयानक काडले. येता गे चल. All I want
हे गायज वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळी तुमी? आय होप सो तुमी सगळी बरी आसतली आनी सगळी बरी आसपाक जाय. आमी बी बरी आसा आनी गडबडीन ना इंट्रो हांवें दिवंकूच नासलो. सो आतां आमी अर्द्याक पावली. अर्द्याक म्हटल्यार आमच्या हांग सुरूच आसा. सो घरा कडसून भायर सरली आमी आनी सद्या आमी रेवाडे गांवान आसा, चर्ची कडेन आसा आनी दाखयता तुमकां चर्चा. ही पळयात, ही आसा चर्च आनी हो पळयात संजय. आयकन मरे संजय तुमकां हाय करता. सो ह्या चर्ची कडेन न्हय क्रिसमसाक बीन येवपाक जाय न्हू रे? बरें आसता न्हू? बरें आसता. आनी आतां आमी म्हापसा वयतली. ऑलरेडी आमकां 12:30 जाली. इतली गडबड जाणा की कितें सांगू तुमकां. भितरल्या भितर न्हय फोन येतात आमकां ऑर्डरीक लागून. सो सगळी गडबड कशी कितें एटेंड करतली आनी कशी कितें करतली न्हू नकळा. सो एक्चुली आनी प्लस अशेंय बीन जाता की इंस्टाग्रामा वरसून म्हाका कॉन्टेक्ट बीन म्हटल्यार टायम सद्या ना आनी भितरल्या भितर ब्लॉग खंय तरी करप हांव म्हणटा तशें विचारता. सो संजय म्हाका पळयता. थोड्या दिसांनी तोय बीन शिकतलो, मागीर म्हाका हेल्प जातली. आनी संजयान स्पेशली हॉलिडे घेतली न्हू रे तेका लागून, कारण ऑर्डरी वाडपाक लागले आनी सगळें मॅनेज जायना म्हणून. बरोबर न्हू? थँक्यू. हां सो आमचो दोगांयचो म्हणजे तो म्हाका सपोर्ट करता. एक्चुली आमचो दोगांयचो बिजनस आसा. सो आमी दोगांयनी फुडें व्हरपाक जाय. तर चला म्हापसा या. थोडे फारशे म्हापसा मार्केटान शूट करतले हांव, कारण गडबडीन आसली तशें म्हाका घरा पावूंक जाय. 2 म्हटल्यार नेवऱ्यांची ऑर्डर जी आसा ती फटाफट कंप्लीट करूंक जाय तेका लागून. सो स्टार्टिंगूच हांवें तुमकां सांगलां मातशें एडजस्ट करून घेया. ब्लॉग फाटी फुडें जालें जाल्यार, कारण एका म्हणजे सगळेंच मॅनेज करूं शकना हांव. एडिटींग आसा, ब्लॉग करप आसा, मागीर ते ऑर्डरी जे घेतले ते टायम टू टायम पावोंक जाय. सो सगळें आसा न्हय तेका लागून. या मरे आतां. सो चला या आमी. 12:30 जाली. चल हय परत घरा कडेन टायमार पावूंक जाय. ती दुपट्टा सो म्हणजे दुपट्टा एक्चुली मॅचिंग जायना तेका लागून हांवें ती काडून दवरली. वायट दुपट्टा नासली म्हाजे कडेन तेका लागून ग्रीन घेवची पडली. वत आसा न्हू, कडक अशें वत आसा. सो माथ्याचेर म्हणजे तकलेर घेवपाक मातशें बरें जाता तेका लागून. क्रिसमसाक येवया हांगसर. चल या आतां रावूं नाका, या नाका आमी. चल आणि माझा लुक कसो आसा आयचो हे कमेंट करून सांगात. हा तुका हेल्मेट मॅच दिता मातशें घालू कितें म्हाका घेवंक जाय हेल्मेट. चल या. गाडी एक तुझ्या वद लागचे ना. गाडी एक तुझ्या वद लागचे ना. हेल्मेट लॉक कर दे. कितें आनी आतां हेल्मेट हातीन घेतलो. चल तर यो बेगीन. तर गायज पावली आमी म्हापसा आनी आयज एक्चुली हॉलिडे आसा तरी बट न्हय म्हापसानी इतली गर्दी. तरी बरें जालें पार्किंग गावली आमकां गाडी पार्क करून सारकी. आयज कितली गर्दी न्हू हॉलिडे म्हटल्यार. हांव म्हणटा आयज कोण नासतलो मार्केटान, खाली तरी बट आयज कितें आहा नको 2 ऑक्टोबर न्हू. कडक वच सामकें भयानक सामकें. आनी गाडयो पळयात कशें लायल्या. तरी आमकां बरें जालें पार्किंग बरी गावली. नाल्यार असले हितून लायत आनी काडूंक गावना मागीर. बरें भितर आमी भितर चड हाडूंक ना गाडी, मागीर परत भायर काडटा मातसो प्रॉब्लम. पयलीं खंय या. ओके मरे म्हाजे असलो ड्रेस हांवें ऑनलायन घेतलो. हांगसर ऑफलायन आसा तो पर्पल कलर. हांगसर मंडोळची केळी. पयलीं खंय या. आवय हांगसर पळय मोदक बीन करपाचें येयला. हां बरें आहा न्हू. संजय म्हाका लागून चप्पल पळयता. बरें दिसता न्हू.
पहिली थंय वचून येऊया. मेन आसा ते घेवया. तर म्हाका लागून शॉपिंग करता. आयज संजयचो मूड ऑन जालो शॉपिंग करपाचो. हांव आसत जाल्यार सदां शॉपिंग ती. भरपूर गर्दी आसा मार्केटान. कितें कितें धरता पळय हांव. ते मरे तोरां आसता पळय ती सुकयतात मरे आनी अदरशी मागीर विकतात. थोडे म्हणजे कितें जाता जाणा मागीर हुमण बीन करता पळय तेन्ना ते घालपाक मेळटा. आमचें डिस्कशन पळय कसलें चालू आसलें. सगळ्यांचे आमी मसालो घेतली आनी मागीर फुडली शॉपिंग करतली. तरी शॉप आयज ओपन आसा अशें दिसतालें की बंद आसतली म्हणून. हांगसर गर्दी आसा हांगसर सुद्दां. तर सद्या आमचो हांगसर न्हय मसालो घेवप चालू आसा. टायम लागतलो मातसो. आतां गर्दी खंय तरी कमी जाल्या सो बरें जालें. स्टार्टींग नाही म्हणटा तशी भरपूर आसली आनी तेच्या भायर गरमी सुद्दां आसा. सो पळोवया कितले बेगिना जाता तें. मसालो काडूंक मातसो टायम जातलो आनी टायम जाले 1. बाजार पळय काय बरो भरला सगळे. आतां थोड्या दिसांनी दिवाळी येतली न्हू सगळे फूल जातले. थोड्या दिसांनी दिवाळी येतली न्हू सो सगळे फूल जातले म्हटलं. नवरात्री चालू आता हय नवरत्न चालू जातली. गर्दी सामकी पळय. आयज हरशीं कितें आसा एकदम गर्दी. आयज कितें आसा गर्दी सामकी बाजारात. आमी कितें वयता तें मशीन पळोवपाक. ड्रेस पळय हांगसर ड्रेस आसा दांडियेचे बी. तर गायज एक्चुअली कितें जालें जाणा आमी जे पॅकिंग करता ना ते अशें मेणवातीन बीन करतना सो ते रिस्की आनी आमी मशीन ऑर्डर सुद्दां केल्ले बट ते जायना जालें प्रॉपर. आनी काल म्हाका ना एका सबस्क्रायबरान इंस्टाग्रामार सांगलेलें की अशें कर म्हणून दुसरे मशीन येता पळय स्टेपलर टायप ते यूज कर म्हणून. बट ते सुद्दां संजयान ऑर्डर करून पळयलें तेजो कांय फायदो जावंक ना. पयशे वेस्ट आनी ताका रिफंडूय ना रिटर्नूय कसलें कांय ना. सो म्हटलें चल आमी मशीनूच घेवया रे. पॅकिंग मशीन घेवपाचें यूज जातलें कारण ऑर्डरी वाडतूच आसा. सगळीकडे जुगाड चालला आनी पॅकिंग करून बरें जालें बरें न्हू. सो तशें जालें. सो आतां म्हापसाय बीन कशें जालें सबस्क्रायबर बीन मेळटा आनी आसात म्हाजे सबस्क्रायबर. सो आनी चवथी कडेन कितलो बाजार आसलो न्हू आतां. आनी आमकां हांगा गिरणूय पळोवंक जाय संजय एक ना याद जाता. एक्चुली आमी डेली वयता पळय त्या काका कडेन वचपाची आसली बट तो काका बंद आसा. आमी चॅक केलें तो बंद आनी ताका कॉल बी लागना ताका लागून हांगसर येयली. तर गायज ऑलमोस्ट न्हय 1:30 जावन गेले. आमची कामाच जायना शॉपां बंद जावपाक येयली आनी मसाले आमी न्हय काडपाक सांगला ते आमचो येता म्हटले कारण बाकीची कामां जावंक जायना शॉपां बंद जातली तरी. बट हांगसरूय जे आमकां जाय न्हय मशीन पॅक करपाक ते मशीन ना. आतां ते सोदचें पडटलें खंय गावता काय म्हणून. एक काम म्हटल्यार आनी 2 म्हटल्यार म्हाका घरा पळोवंक जाय ती ऑर्डर कंप्लीट करून कशें जातलें म्हणून नको नाल्यार मम्मीचें सगळें जाता. मम्मीकूच सगळें हँडल करचें पडटलें. आनी हे पळय हांगसर ना हे बरें आहा बास्केटां. स्टार्टींग आमी हेरी कसली बास्केटां यूज करतालीं आतां जायना तरी तर. आनी हांगसर संजय पॅकेजींग बीन घेता. सिंगल आपको 12 में पड़ेगा, लूज चाहिए 12 पड़ेगा. जी पॅकेजींग जाय न्हय ती आमकां मेळना. तेजे मागीर जे मशीन जाय तें आमकां मेळना. जालें ना पेमेंट केलो. सर गायज थोडेशें ना पॅकिंग प्लास्टीक बीन गावली आमकां. मेन जाय ते मेळत ना.
संजयचा आमचं पेमेंट चालू असतं. ये कशें आनी ये टेस्ट खंयची बरी हा रे चड खार खंयचो हे बरें हा रे हेरीक रे ते ये घालना पिझ्झा बरे ते मोव कितले घेता 100 हेरीक ते कर तू पे कर पेमेंट तू पेमेंट कर काय मोबाईल हांव घेता तर काही जायच नाही संजय ब्लॉग करता शिकता जो ब्लॉग करून तो मागीर डायरेक्ट घेवपाचो कॅमेरा उलोवपाचो म्हाका सांगना कळटलें ट्राय कर कळटलें याद नेटर न्हय म्हाका एक बीन कितें दी कोल्ड ड्रिंक बीन अशें कितें पयलीं मसालो घेवया वयर तर वयर मसालो घेवया मरे आनी मागीर सॉफ्ट ड्रिंक बीन कोल्ड ड्रिंक बीन कितें पिवपाक कळ्ळें मशीन काय गावूंक ना न्हू आमकां मशीन आतां खंय मेळटलें अशें पयलीं खंय पयलीं अफोर्ड फील जातालें कॅमेरा हातीन घेतले आतां म्हाका तें बरोबर आतां संवयचें न्हू कामूच न्हू तें आमचें हांगाच जाली आमकां 2 सडसडी दिया तेणी कितले सांगलें आमकां मागीर थंय बसता सॉफ्ट ड्रिंक बीन घेवया कितले सांगलें 1:30 मुगो रेड म्हणटा बस काम करून येयली आमी आतां मसालो काडून दवरलो आसतलो थंय वयता म्हापसा बीन येयले न्हू थंय कितलेशेच कपडे बीन बरे बरे चपलां बीन भरपूर बरी दिसता काडून रेडी आसा आमचो मसालो कितले जाले ते पळय ओके मागीर आमची बॅगां पळय गाडी एकीकडे आनी बॅगां एकीकडे सामकी आनी हेवी आसा भरपूर सो जावं एक काम जालें आमचें आनी आमी नायस ह्या शॉपार घेतला पळय सुरेश जयराम प्रॉपर नांव दिसता की कॅमेराचेर नकळो हांव सुरेश जयराम म्हणून शॉप आसा हे पळय गाडी पळय तर गायज हातीन बॅगाची कितें आहा ती आनी संजय एक बॅग घेवन गेलो फुटे सो आनी शॉपाय बीन बंद जावपाक जाली लेट जालो ना दंपर जाली ना शॉपां आतां बंद जातली हांगसर हांगसर हय हांगसर ओपन जालें पळय तर म्हटल्यार मातशी बसया कोल्ड ड्रिंक बीन हाडलें कितें पिवया बॅग घेवन काय बरो शकना न्हू बंद जाता बंद जायना न्हू ना चेक पेता तू की आईस्क्रीम घेता दोगांय शेअरिंग करून खावया थँक्यू 2 चिकूशीक आतां चिकूशीक तुवें घेतलो न्हू तर गायज आमी हांगसर बसले आतां हालत पळय आमची कितें जाली एकदम गाल पळय म्हाजे सगळें कितें जालें हय म्हाजें गाल पळय कितें जालें तर सगळ्यांनी चिकूशीक ऑर्डर केला आतां एटेंड करूं नाका प्लीज तिने ना चिकूशीक ऑर्डर केला आनी हांवें आयस्क्रीम घेतलें घरा कडसून एक आयस्क्रीम हांव खावन येयलें ओपन कर
तर मुगो कर मरे. ते दीस आमी So? घेतले हांगसर गेल्ली न्हू. हय तेका म्हणलें कितें तूं इतली शेअरिंग करिल्ली आनी चिकूशेक हांव इल्लो शेअर करता जालें ना दोनूय टेस्ट घेवन अडचून हांव अशेंच करता हांव जें कितें ऑर्डर करता न्हय तरी बट तो कितें ऑर्डर करता पळय तेजें लक्ष आसता न्हू. हय बॅगा व्हरता म्हणसर देवा. एक काम करता कितें एक काम करया कितें हांव हांगसरूच रावता मरे तूं गाडी घेवन यो दाखयता. भितून हय नाल्यार बॅगा धांवची ना ती न्हू. आतां कळ्ळें. कितले आहा ते बॅगी 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 खंय बॅगा खा तूं पयलीं खा टेस्ट कर खा टेस्ट कर पुरो. एकूच बायट घेतलो तुवें म्हणजे म्हाका एकूच हे रे. तुका एक सीट तेका आयस्क्रीम बीन आवडना आनी तेका चॉकलेट बी दिल्ली लायक. आनी हेच्या सायडीकूच न्हय त्या मडक्यांचे बीन हें आसा पूण बाजारान एकदम गर्दी सामकी. ट्रू कॉलर ना गो. ना परमी न्हू आनी तेच्या भायर कितें रे बाजारान गर्दी सामकी चिंतूंक नासलें हांवें गर्दी आसली कितली गर्दी आसली म्हणजे चिंतूंकच नासलें हांवें. काय खबर संजयाचो चिकू शेलिलो पळय घे आयस्क्रीम घे. खंय कसलो हय घे. पयलीं हांव टेस्ट तूं टेस्ट तूं पयलीं करता. ना कर तूं. बरा टेस्ट तो आना ते दोन्ही मिक्स करून जाय मागीर ते सांचो जाता गुडगुडी जाता. तो पळय संजय वयर येतलो पळय आतां थंय गेला वयर ते मशीन चेक करपाक. हांव वचोंक ना कारण बॅगां आसात न्हू तेका लागून म्हटल्यार हांगाच रावता तूं वचून ये. बावलो तो पळय तरी संजयाक मशीन गावना तो पळय आतां थंय गेला थंय सोदता कितें तरी. मशीन जर गावल्लें ना जाल्यार पॅकींग बरी जातली आसली आमची फास्ट सामकी. अशी नाही पॅकींग करपाक भरपूर त्रास जाता तरी बट पळोवया पॅकींग गावता की ना ती पळोवया. त्या सायडीन खंय तरी गेला तो सोदपाक. मिरसांगो घे ये घे डिकीन घाल. खबर ना हे डिकीन घाल घे. आता बॅगा कशी घेवन बसतली रे बाबा देवा. हे घे. ओ दुपट्टा काढ म्हणजे दुपट्टा पयलीं सांगचो ना हांव अशें म्हणटलो बॅगा ना आवाज पयलीं सांगचें ना पयलें एका हेजें अशेंच म्हणटलो. चल ये घेवन येता हेल्मेट हय चल या घे हेल्मेट घे. जालें आमचें फायनली वयता आमी हांगसून. हांव थंय येता. तूं कितें कर जाणा गाडी घे आनी थंय यो हांव थंय येता सुशेगाद हाड मात कित्याक गाडी पळयात कशी आसा ती. एक पिशवी मरे हांव फाटल्यान घेता तुजे कडेन जावची ना घे हेल्मेट घे. हांव थंय येता सुशेगाद हाड गाडी. कितें रे थंय रावता वचून ना तूं भायर काड दाखयता मातशी गाडी सुशेगाद काड कळ्ळें. हय रे बाबा चल हांव थंय येता चल सुशेगाद यो. तर काय हांव मातशें न्हय मार्केटानसून भायर वचून रावता हांगा मातशी गाडी व्हरपाक न्हय त्रास जातलो. चप्पल घेवपाचें चिंतलेलें हांवें
बरें एक फ्लॅट घेतलेलें म्हणून बट पॉसिबल ना सगळ्या गोष्टी पॉसिबल जायना सो तो प्रॉब्लम येता मार्केटान बीन ब्लॉगिंग करतना सगळी कॅमेराचेर पळयता हांगसर रावतलें हांव म्हणजे संजय येतलो ऑलरेडी येयलो हो पळय हांगात रावो हांगात बसो थंय बसता चल फुडें चल थंय बसता मरे चल बसो तर गाइस फायनली पावली बाबा आम्ही आता एनर्जी लो झाली जेवपाक जाय भूक लागली पोटाक सामकी कडक वत येयले ना सारकी घरा कडेन पावली आमी घरान सुद्दां अजून वचोंक ना ही पॅत लोड आमचो खाली करूंक जाय आनी टायम जालो कितले जाणा केसांक पडली अरे देवा हांगसर पिनल्या मुगो ती पिन्नी रे हे वचोंक ना मरे ती चला मम्मी यो मगे हा आता व्हडली तयारी करूंक जाय जेवण बी देवा हे उखलता म्हणसर जीव अर्दो आनी एका पायात चल यो मगे दार उगड यो मगे आता जड आ पळय जड आ तरी मसाला घातलोय तो जड आ तरी मम्मी ओपनच करिना भायरूच रावा म्हणटा आणि आमचो जीव सामको पळयात हालत पळयात तोंडाची देवा कसली जाल्या रे यो मगे ओपन केले आता कितें जेवंक जाय आमकां आजुनी कपडे बीन चेंज करूंक ना आता करतल्या आनी तोंडाची हालत पळय कितें जाली ती नो हा गरमी आनी मम्मी तयारी करपाक लागली पीठ मेळटा हांगसर नेवऱ्यांचे सो ते तुमकां फुडल्या व्हिडियोन कळटले नेवऱ्यो करता ते आमी न्ही रे टायम जालो कितलो टायम कितलो जालो रे तीन जाली तीन जाली 7 मिनटां 7 मिनटां माझ्या टकलच घ्या दवरलं म्हणून हो पळय माझो आनी मम्मी ती पळय थंय पीठ मेळटा सो चला जेवता बीन आनी मेळटा तुमकां न्ही रे आयज आमगेर आसा कितें सोरो केला पीठ आनी इसवण फ्राय मम्मीन सकाळी इसवण घेतलेलो जेवणाक पीठ आ कसले नेवऱ्यांचे ती जेवली फुडली तयारी नाका करूं तर चल सो गायज चला जेवता आनी मेळटा तुमकां सो गायज फायनली आमी जेवली बी आनी ड्रेसअप बीन हांवें चेंज केलो पयलीं हात पाय बीन धुले येयले बीन आनी मागीर ड्रेसअप चेंज करून जेवपाक बसले सो फायनली आतां मातशें फ्री जाला फ्री म्हटल्यार आतां परत आसले तशें कामाक लागूंक जाय केस बीन पळयात कशें आसा ते कारण तितलो टायम ना आतां परत दुसरें म्हणटा तशें कामाक लागूंक जाय म्हाका आनी फुडल्या व्हिडियोन तुमकां कळटलें कशी कितें गडबड कशी कितें धांवपळ चालू आहा ती आनी म्हापसाचें मार्केट तर तुमी पयलींच आसतलें कशा तरेन आमी शॉपिंग केली चप्पल घेवपाचें आसलें बट तेका सुद्दां टायम गावोंक ना म्हाका आनी आनीकूय थोडी फारशी शॉपिंग करपाची आसली सगळीं कामां आमची बरी जाली फकत एक काम उरलें तें म्हटलें मशीन पॅकींग मशीन जाय आसलें तें मात आमकां मेळोंक ना सो पळोवया आतां कशें कितें जाता तें थोडे फारशें आनीकूय शॉपिंग करपाची आसली हॅरीचे बिस्कीट बीन घेवपाची आसली बट टायम थंय गेले जाल्यार टायम उरतलो म्हणजे टायम पावचो ना तेका लागून प्रॉब्लम जालो सो पळोवया मागीर केन्ना वयतली सो चला आयचो ब्लॉग हांगसरूच एंड करया आय होप सो तुमकां आयचो ब्लॉग आवडलो आसतलो ब्लॉग आवडलो आसत जाल्यार लायक शेअर सबस्क्रायब करूंक विसरूं नाका
परत एकदा मेळया एका नवीन व्हिडिओन. त्या म्हणसर देव बरें करूं. आनी संजयान आयज थोडाफारसो ब्लॉग करपाचो ट्राय केलो. कसो कितें आसलो हें सुद्दां कमेंट करून सांगा. आनी तुमकां आनीक तेच्या कडसून ब्लॉग पळोवपाक आवडटले जाल्यार हें सुद्दां कमेंट करून सांगा. म्हणजे हांव ताका सांगतलें की तूंय बीन ब्लॉग मातशें ट्राय कर. सो चला बाय.